पिक्चर आयिल्लो तो हय. आनंदीबाई जोशी कोण? डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर, बरोबर. भारतातली पहिली दोतोर आणि खंयच्या वर्सा? 1886 वर्सा, 1886 पहिले फावट एका अस्तुरेन आपूण दोतोर जातली म्हणून ती हट्टाक पेटली. तिचो जो घोव आशिल्लो गोपाळराव जोशी, ताणें हट्ट धरलो की ना म्हजी बायल दोतोर जातली म्हणून, आनी ती भायर सरली. नऊवारी न्हेसून नथ घालून ही बायल फक्त भारतान न्ही, तेन्ना भारतान दोतोरकेचें शिक्षणूय नाशिल्लें. सो भारताच्या भायर आनी भारताच्या भायर वचपाक तेन्ना एरोप्लेन्स नाशिल्ली, म्हणटकर बोटीन कितल्याशा दिसांचो प्रवास करून ती फॉरेनाक गेली, थंय दोतोर जाली. दोतोर जावन परत भारतान आयली. तिका सहज शक्य आशिल्लें थंय रावप आनी थंय ती आपली दोतोरकी प्रॅक्टीस करूंक शकतली आशिल्ली, पूण ती भारतान आयली. तिणें सांगलें आपल्या भारतान येवन आपल्या लोकांची सेवा करपाक जाय, आनी फक्त सेवा करपाक नाका, जर आपल्या भशेन आनी दोतोर जावंक शकतात बायलो, हें आपल्याक सांगपाक जाय. वाडत जाता तेन्ना ताका दिसता की बाबा ना हांव ह्या घराचो, बिकॉज माय पेरंट्स आर गिविंग मोर इम्पॉर्टन्स टू मी, म्हाका थंयसर बरो मान मेळटा, आनी देन हांव मोठो, आनी देन दॅट रिमेन्स इन दॅट बॉय, एंड देन वन्स ही गोज ओल्डर तेंच करता की हांव म्हाका कितें तरी मोठो म्हणून. सो हें जर आमी काडटले जाल्यार वी हॅव टू फर्स्ट ट्रेस द फॅमिलीज, द पेरंट्स, तांकां आमी बरें कावन्सील करून तांकां तकलेन हाडून दिवंक जाय की बाबा यू स्टार्ट रायट फ्रॉम द birth म्हणटा त्या समजून that girl child and boy child are the same. It also addresses like child marriages. Again आमच्या गोंयांत व्हडले child marriages नासतात, पूण बाकीचे कडेन ते आमी एड्रेस करपाक जाय. देन डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वायलन्स, आतां मॅडम सिंगान सांगलें तशें वायलन्स आमच्या गोंयांत ना, तरी पूण आमी पेपरांनी वाचतात की दुसऱ्यो थोडे बायले करून मारली, थोडे भुरग्यांक त्रास केले, सो मेनी थिंग्स हॅपन. सो that mentality of the male or the दादले मनशांतल्यान काडून उडोवंक जाय. ती काडून उडयतले जाल्यार जस्ट नॉट वन डे इट इज इनफ. एक दीस आमी हो प्रोग्राम केलो, इट डजंट सफायज. ते आमी होल इयर वर्सभर आनी वर्सान वर्सां हो चालू दवरूंक जाय. दॅट इज द रिजन वी कंटिन्यू दीस प्रोग्राम. नॉट दॅट वी हॅव रीच टू अ स्टेज दॅट देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, पूण तशें नासता. That the program has to continue so that again and again we imbibe upon the minds of our children, of our students in our class, saying that this is girl child, boy child are equal.